मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. पिर्णा रस्तो रुंदीकरणाक लागून सरकार पर्याय काडपाक सक्षम आसा. मनोज परब येता फक्त मतांक लागून. मनोज परबान रॅली वेळार केलो धुमाकूळ. आमदार निळकंठ हळर्णकारान केली मनोज परबाचेर टिका. कोलवा डेंटल क्लिनिकात शॉर्ट सर्किटाक लागून लागलो उजो. मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो हाडलो आटपात. क्लिनिकातले सामान लासून गोबोर. सुमार 3-4 लाखांचे लुकसाण. गोंया खातीर 1 ऑक्टोबर मेरेन हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. पडटलो उटंगराचो पावस. पावसाक मेळटलो खर वाऱ्याचो सांगात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पिर्णा रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां देवळां वतात. लोकांक नोटीसी पावल्यात. पूण आमदार ग्रामसभेत सोडून रॅलीक भोंवता ते पळोवन आरजीपी मुखेली मनोज परबान ताका ग्रामसभेत येवपाचें आवाहन दिल्लें. मजगतीं देवळां आनी बांदावळी वच्ची नात अशें उतर हळर्णकारान दिलां. मनोजान आपलें काम पळोवचें. सरकाराचें काम सरकाराक करपाक सक्षम आसा, आमदार हळर्णकारान सांगलें. थळावो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान घडोवन हाडिल्ले जीएसटी जागृताय रॅलीत आरजीपी आनी भाजपा समर्थकांचो शाब्दीक वाद जालो. कडक पुलीस सुरक्षे खाला ही रॅली जाली. ग्रामसभेत केन्ना दिश्टी पडना तो आमदार जीएसटीचेर रॅली काडटा. हे पळोवन लोकांची घरां दारां वचपाचेर विरोध करून आरजीपीच्या मुखेलीन तिडक उक्तायली. आमदार रे पुलिस देवाशी लॉज मरे का 2 मिनिटात फक्त 2 मिनिटां आमच्या उलय आम्ही वयता फक्त 2 मिनिटां आमदार जीएसटी 2 मिनिटां तुका तो खडी कापस्ता आसा तो आमच्या फुड्यान आमकां येतो हांगासर पळोवपाक एक्सप्लेन कर. शॉपा मोडटली काय ना ती ऑर्डर फाटल्यान घेतले काय ना ती सांग. हांगा सरपंच वांगडा मेळोन सेटिंगां करता, गांवची पाट घालपाक सोदतात, गांव काबार करपाक सोदता. हय दिल्लीकारांक लागून सगळी शॉपा मोडटात आनी उजो पालावलो. अरे भिवकुटा तू फर्स्ट टाइम गांवांत पिर्णान कोणे तरी एमएलएन पुलीस हाडला फर्स्ट टाइम भोंवपाक. लॉज धर आनी यो आतां osnodya यो तुका दाखयता तेन्ना 4 बसी हाड. रिजनल प्लॅन 2021 प्रमाण रस्तो रुंदीकरण प्रकल्पात घरां देवळां दुकानांची सरकार जापसालदारकी घेतलो. आमदार निळकंठ हळर्णकारान सांगले. मनोज परब मतां मेळोवपा खातीर नाटकां करता. तांणी तो खंय आसा ते पळोवचें. सरकाराचेर विरोध करचो न्हू अशें म्हणत तांणी मनोज परबाचेर टिका केली. हांव कमी पडोंक ना, तेका दिसा तो कमी पडटा. आमी आमची संघटना आमची बरे भाशेन आहा. संघटना माध्यमान आमचे कार्यकर्ते काम करता. तेज्या बरोबर महिला मंडळ असेल आपल्या खातीर काम करता. हांवूय म्हाज्या हितून काम करता. हांव लोकां खातीर सदांच अवेलेबल आसता. आतां तेका दिसता की आपुणूय आमदार जावंक जाय. जवळ सर ही डेमोक्रेसी कोणी आमदार जावपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. तो तेजो प्रश्न, म्हाजेर आरोप करप तेजे प्रश्न. हांव तेजेर कांय उलयना. हांव कितें उलयता की तो जे 2 गांवांक पिर्णा आनी osnodya फक्त घरां म्हणटा दुकानां म्हणटा तूं बेवारशे जातले हे जे उलयता हे खंय तरी बंद करचें. कारण ते स्टेप ना कोर्टान दिलें. कोर्टान जेन्ना आपणाक परत एफिडेवीट घालून सांग पंचायतीक खंय तरी ह्यो लोकल सेल्फ बॉडी व सरकार न्हू लोकल सेल्फ बॉडी अंडर तेंच्यांनी केला. पूण तेका सरकार योग्य तरेन कोर्टाक अप्रोच जातलो. योग्य तरेन कितें तरी कायदो कितें करपाक जाय तो विचारान आसाच. म्हणजे ते मोडटले सदां उठून तांकां लागीं करप आनी बोवाळ घालप हें बरोबर न्हू. हें खंय तरी ताणें बंद करपाचें की लोकांक सुशेगाद तेंचें जीवन जगोवनी हें ताणें विचार करपाक जाय. देवूळ जें आहा हें लिबरेशना पयलींचें आनी खंयचेच वचपाचें ना. हें सरकारान काळजी घेतलो आनी योग्य तरेन हेजो विचार जातलो. मनोज परब जो आहा हो फक्त osnodya आनी हांगा हे जे विचार करता हे विचार करपाची गरज ना. काल जेन्ना रेव्होल्युशन गोवांचो सुप्रिमो मनोज परब ज्या टायमार तो आपूण अशें दसरो हें तें म्हूण सांगलें आमकां कांय संबंद ना.
सी ही आमी डेमोक्रेसीन आहा, प्रत्येकान आपले प्रिंसिपल स्टेटस आपल्याक कितें करपाक जाय, आपणाक आमदार जाय, आपलो सरकार जाय, तेंच्यांनी आपापले कडेन करचें. मुद्दम करून आपल्याच गांवान यो आपूण हें करता तें करता वॉट एवर इट इज, हें बरोबर न्हू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. कोलवा हांगच्या एका डेंटल क्लिनिकात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो बेगोबेग आटोपात हाडलो. पूण डेंटल क्लिनिकातले सामान लासून गोबोर जाले. सुमार 3 ते 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सकाळी कोलू हांगा एक डेंटल क्लिनिक जे आसा, ह्या डेंटल क्लिनिकाक उजो लागलो आनी हे उजो लागतर एक रोखडीच मडगांवची फायर ब्रिगेड जी आसा ही स्पॉटार पावली आनी पावतरीक तेणी सद्याक उजो जो आसा हो कंट्रोला हाडलो. आनी हे डेंटल क्लिनीक जे आसा, ह्या डेंटल क्लिनिकाचे जायतीशे जे वस्त आसा भितर ह्यो सगल्यो काबार जाले कडेन आसात. आनी त्याच बरोबर ह्या डेंटल क्लिनिकाक जितली जितली मशिनरी आसली ही लागून गेले कडेन आसा. आनी हे लासतर तेजे वयर जे फ्लॅट आसात ह्या फ्लॅटाक खंय तरी डॅमेज जाले कडेन आसा. फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर जे आसात ह्या वयर वचून तेणी पळयले तेन्ना थंय फ्लॅट 2 खाली आसात, पूण ते लॉक आसले कारणान तांकां भितरय कांय चडशे हें करपाक मेळना. तरी पूण तेणी सायडीच्यान वचून कन्फर्म करून खंय तरी ओपन करून तेणी फ्लॅट सेफ केले. आमी सदां सांगतात की जेन्ना उजो लागता त्या टायमार खंय तरी उज्याची यंत्रणा जी आसा ही लागीं खंय तरी आसची. मडगांव साकून कोलवा पावता म्हणलें जाल्यार खूबसो टायम लागता. म्हूण तितून भितर ट्रॅफीक येता, तितून भितर खंय तरी एक्सिडेंट जाता आनी गाडी ब्लॉक जावन उरता. ह्यो खंय तरी इन्सिडेंट हे जे आसात हे जायत आसात. म्हणून आमी मागतात की खंय तरी लागींच्या लागीं असले फायर ब्रिगेडी ज्यो आसात त्यो लागीं लागीं दवरून आनी लोकांक सेफ्टी करून दिवचे. आनी उजो लागल्यार खंय तरी कंट्रोलाक बेगीन हाडपाक जाय. आतां हेका लॉस कितले जालो म्हूण तें कळना, आतां पळोवचें पडटा. पूण जो अंदाज आसा त्या कोताक 4 ते 5 लाखाची वयरूच लॉस जे आसा हे हांगा जाले कडेन आसा. आमकां कॉल आयिल्ले 9:02 मिनिट्सान. ओके, इमिजिएटली ते उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक FF3 मिराज अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जाल्लो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर. आनी त्या वदांसान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला. मेन क्लिनिकल ते इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणून ते ट्राय केली पालोवपाक एक सायडीन पेटला. तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हळ्यार तांचे लागीं जावंक ना. सो इमिजिएटली आमी येवन तो फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी धुंवर वयले फ्लॅट वयर आनी सेकेंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा. सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर भरला. ते फ्लॅट बंद आहा, ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती. सो इमिजिएटली तें आमी ओपन चॅक केला. थिंगा सगळो स्मोक आहा, वेंटिलेशन ओपन केल्ले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा. वयर कांय उजो कांय ना. सकलूच तेंचे उजो पेटोवन तें डॅमेज जाल्लें आहा. उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक हे बंद मारलेले आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशें चाललेले ते सायडीन तोच पेटला. चड करून इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट वा कितें जावन इलेक्ट्रीक हीट जावन तिका उजो पेटोवंक शकता. नाजाल्यार तें कोण दिसून नासलेलो. तें ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना तांकां तो उजो पेटला म्हणून कळला. डॉक्टर लॉस 2-3 or 4 लाख देखून सांगूंक शकना कित्याक तेणें एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता. एस्टिमेट दिवंक ना कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले, फॅनूय गेल्या, सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या. भितर हें आसलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आसलेले सगळे लासले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय बऱ्याच काळा सावन शांततामय एकवटा खातीर फामाद आसा. पूण आतां सांप्रदायिक तणाव निर्माण करपाचो एक त्रासदायक यत्न राजकी हॉटस्पॉट जावपाक लागला, तेवूय वेंचणुकेच्या फक्त कांय म्हयने आदीं. मडगांव नारेबाजी घडणुकेत एका अल्पवयीन भुरग्याक पाकिस्तान समर्थक नारे दिवपाक प्रवृत्त केल्ल्यान थळाव्या लोकांच्या मनात पयलींच अस्वस्थताय निर्माण जाल्या.
पूण आता हो राग वाढत असा. फकत हे घडणुकेक लागून न्हय तर नावा खबर आसून लेगीत अनोळखी व्यक्ती आड FIR नोंद केल्ल्यान हो राग वाढपाक लागला. मुझे एक बात बताओ, आपको भारत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान? जो पाकिस्तान, ओके ओके. आप कहाँ से हो? यूपी, ओके ओके. और अभी यहाँ पे कहाँ रहते हो? मड़गांव में, खारेवाल में. आप कभी पाकिस्तान जाके आए हो? नहीं नहीं. और भारत माता की जय नहीं बोल रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद. कौन सा बोलेगा, भारत माता की जय कि पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन सा, पाकिस्तान जिंदाबाद की भारत माता की जय? जोर से यार, सुनाई नहीं देता इधर. हाँ सही एकदम. ही जी कंप्लेन केल्या ती 21st केली. 21st उपरांत 21st सपोज रेजिस्टर जाल्ली अननोन जाल्यार आमी एक्सेप्ट करता आशिल्ले. आमकां जितले दीस ताजे उपरांत आमी येयल्ले पावटी आमकां मडगांवच्या पियान सांगला, क्लियर सांगला की आपण ताका आपयलो, येवन गेलो पुलीस स्टेशनार. मागीर तो हेवूय एग्री जालो की ताका आपयता आनी एपोलॉजी दिवपा लायता. तो कितें एपोलॉजी दितलो? सपोज तो आयडेंटिफाय जावं ना जाल्यार ही इज ऑलरेडी आयडेंटिफायड. दॅट्स वाय यू आर प्रॉमिसिंग अस टू दॅट ही वील गिव एपोलॉजी. पूण तो येना. सो आनी असले टायमार जेन्ना तो आयडेंटिफाय जाता तेन्ना तूं ताका अननोन म्हणून मेन्शन करता FIR. सेकंडली जी सेक्शन्स आहा तिवूय बी सारके लावना. सो हे आमी आतां SP मुखार गेल्ले ताका सांगपाक. सो तेणें म्हणल्यार तुमचे कितें ग्रिव्यन्स आहा ते आपणाक बरोवन दी म्हण. सो वी आर इमिडियटली नाव रायट नाव विथइन 10 minutes we will prepare one this thing and what sections are applicable, that also will suggest and give it to them, because we are not ready to accept this FIR as an unknown person. See, first of all, the police department and the home department should understand that an attempt was created to create enmity and fights probably within communities. Such a grave offense and you all are taking it for granted. Court monitoring investigation मागपा पडटलें. कित्याक आमी हेवूय विचारला CCTV फुटेज. सो CCTV फुटेज आमकां खंय तरी एक हे लागता की जाय ती फुटेज घेवन आसतली म्हणून. सो हेवूय आमचो भंय आसा कित्याक हे टायम काडटले, फाल्यां तो CD ओवररायड जातली, समजलें, ऑर इरेज जातले. सो आमकां खंय तरी हे आसा, भंय आसा की जे असले ट्रबल मेकर्स आहा. कित्याक इट इज नॉट अ कम्युनिटी दॅट इज डुईंग दिस, इट इज हँडफुल ऑफ पीपल who are creating this problem. So this type of hate mongers have to be booked properly and put in place. नावा खबर असली तरी अनोळखी व्यक्ती आड FIR नोंद केल्या. हाका लागून नागरिक आणि नागरी समाज गट अस्वस्थ जाल्यात. तांणी आयज आपले प्रश्न थेट दक्षिण गोयच्या SP कडेन हाडले आणि नावा दिल्ल्या व्यक्तींची पुराय चौकशी करून तांकां जापसालदार धरचे असो हट्ट धरला. See, the concerned citizens have come all together to request an action on that FIR against the video in which a person has been tutored to say, a minor child has tutored to say Pakistan Zindabad. They have said that that he has, all teachings are going on in the madrasas which is affecting the Muslim community. So all these concerned citizens had come to ask him that why we are not registered a FIR with these irrelevant sections rather than under IT Act. Because he is only gone on the promoting part. We have come, who is the friend mastermind behind this? Who is doing the conspiracy to prepare this kind of strategies and send it on the internet? We need to know all these things. So we want FIR against concerned persons who have been involved in this crime, and we want the proper sections 152 BNS. So integrity and sovereignty of India. A person who says Pakistan Zindabad in India, he has to be taken to task. He is tutoring minor children. This is spewing venom in their minds. He is promoting disharmony between the communities now. 30 तारखेक हांगा एक ल्हान भुरग्याक, एक मायनर भुरगो हांगा पंजाबी सिंध तेला विकता न्ही, त्या भुरग्याक एकट्यान कोणे तरी एकट्यान येवन ताका पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले. ओके, आनी तो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जालो आनी त्या भुरग्याच्या मावशीन मागीर ती कंप्लेन दिली. कंप्लेन दितरी 21 तारीख कंप्लेन जाल्ली, तिचेर कांय एक्शन जावंक नाशिल्लें. आमी पयर आयले आनी आमी आज आमी 10 वरांनी सगळ्यांक आपयले, कळ्ळें. तर PI म्हणटा, आतां आमी PIक मेळ्ळे. PI म्हणटा की आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्या अननोन पर्सनाचेर. आमकां आयकोपाक येयला की तांचो तो पळय कोण व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो ताचो एक एडवोकेट सुद्दां येवन गेलो आनी हांगा आमकां आयकपाक येता पुलीस स्टेशनार की तो अननोन पर्सन म्हणून. तर आतां आमी आनी एक कंप्लेन घालपाची आसा. आतां आमी SP फुडें उलयल्ले आसा, आनी एक कंप्लेन आतां आमी घालतले, सारकी घालतले, कळ्ळें न्ही. आनी हांव मागतां की अशें पळय जाता ल्हान ल्हान भुरग्यांक पळय यूज करून कॉम्युनल हार्मोनी आमची पळय 30 गोंयची पिड्यार करपाक सोदता, कळ्ळें न्ही. अशें जावपाक जायना. CCTV फुटेजीचेर त्या मनशाक हाडलो, आपल्याक उलयलो, SP फुड्यान उलयलो आनी ताका धाडलो. सो हांवें ताका विचारलें, हाडलो धाडलो, वॉट इज दीस? फेस्तार येयल्लो, फेऱ्यान येयल्लो? अरे पार्टीन पळय कंप्लेन केल्ली आहा तांकां दाखोवपा जालो मनीस कोण तो न्हू.
हांवें म्हणलें ताका फुटेज दाखय ना फुटेज दाखोवपाक जायना बाय फर्स्ट न्ही मायनर तो मायनरार काडलो व्हिडिओ व्हायरल केलो हो फोटो व्हिडिओ केलो तो मायनर बरें तेजें नांव कितें नांव सांगना तेणें सांगलें आमकां आनी ताणें इज फ्रॉम देर फातोरप्या म्हणपाक लागलो जेन्ना तुमकां सगळें खबर आसा तो मनीस येवन गेलो जाल्यार हाव काम FIR अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर्ड जाता आतां PI कितें म्हणटा आमी FIR रजिस्टर्ड होईल तेजेर केलो कोण व्हिडिओ कोण व्हायरल केलो तो अरे एक्यूज मेळ्ळा तुमकां व्हायरल तर मागीर जाला एक्यूज मेळ्ळो न्हू एक्यूज मेळ्ळा येवन गेलो पुलिसांचेर कोण तो पुलिसांक गेलो सोयरो पुलिसांक गेलो जावंय तो अरे हे व्हडले सारके झगडी पेटपाक रे मडगांवान भितर दाम बाबान राखली मरे आमकां हे झगडी पेटोवपाक आयिल्ले मरे तूं पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायता आनी इंडिया पाकिस्तान मॅच खेळटाय मरे थिंगा वेंचणुके पयलीं राजकीय तणाव वाडत आशिल्ल्यान थळावे लोक हे घडणुकेक आनी सुरवातीक उणी जाल्ली प्रतिक्रिया ह्या व्यापक प्रवृत्तीचो एक भाग म्हणून पळयतात राजकीय फायद्या खातीर समुदायात फूट घालपाचे यत्न गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत लिन्सी मिनेझीस आनी अरुण नायक केरये कोयर प्रक्रिया करपाची जापसालदारकी कुर्टी पंचायतीन वांटून घेवची अशें फोंडा पालिकेक दिसता साळगांव उपचार सुविधेन फोंडाचो वेट वेस्ट घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान फोंडा पालिकेन कुर्टी खांडेपार पंचायतीक फोंडाचो ओलो कोयर काकोडा प्रक्रिया सुविधेत व्हरपाच्या आर्थीक खर्चाक हातभार लावपाची विनवणी केली आज फोंडा म्युनिसिपालिटीची मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक डिस्कशन जालें की गार्बेजीचें आनी गार्बेज जी आसा ती जेन्ना सालेगांवां जी गार्बेज व्हरताली ती गार्बेज व्हरपाची बंद केल्ली आनी तांकां आतां काकोड्या गार्बेज व्हरची पडटा हे काकोडे गार्बेज व्हरतलो जाल्यार तांकां काकोडे जे गार्बेज प्लांट आहा तांणी सांगलां की तांकां 10 टनाक 16,000 भरची पडटले पर डे एक ट्रिपीक म्हणटकीर जे हांगसरली जी गार्बेज आहा ती आतां सगळी काकोडा वतली पूण हांगा ऑलरेडी प्लांट आसात 2 प्लांट आसात एक 5 TPT आसा आनी एक 1.5 TPT आसा पूण आनी जो न्यू प्लांट जावपाचो आसा जो खांडेपार गार्बेजीचो तो आनी 5 TPT जाता तो जर जालो जाल्यार हांगसरली गार्बेज आहा ती भायर व्हरची पडची ना ती फक्त हांगसरल्यान ट्रीट जातली म्हण तो पर्यंत जे हांगा जो न्यू प्लांट जातलो ताका आनी अडेच म्हयने वतले अशें जो चेअरपर्सन आसा ताणें म्हटलेलें आसा म्हणटकीर अडेच म्हयने जे हांवें लॉस जे आसा 16,000 पर डे हे तांकां सोंसचें पडटलें म्हण तांचें म्हणणें आसा की खांडेपार पंचायत जी आसा तांणी थोडो भार आपल्याचो घेवचो 50% भार आपल्याचें घेतलो जाल्यार हें बरें जातलें अशें ताणें म्हटलें आनी तांची मिटींग जावपाची आसा खांडेपारची अशें ताणें सांगिल्लें आसा फोंडा पालिका वाठारात गार्बेज प्लांट पुराय जाय मेरेन हो ओलो कोयर काकोड्या वयतलो ताका लागून आमकां एका ट्रिपीक 16,000 रुपया खर्च येतलो आयकात आमी जे वेट वेस्ट पळय हांगा सालेगांव धाडटाले ते आमकां तें घेवपाचें बंद केलां तें आमकां तशी व्हरून उजवाडली न्ही जाल्यार सबंद म्हाका तो सावथ गोवा सगळ्यांचें ते घेवपाचें ताणें बंद केलो थंय ट्रिटमेंट प्लांटार म्हणून आमी सावड्डेच्यान जे पळय वेट वेस्ट आमी हांगा तांकां अप्रोच केलें सावड्ड्यार त्यांनी आमकां सांगलें की आमी व्हरतात तुमचे प्रोवायडेड आमची गाडी 10 टनाची आमची गाडी येतली आनी जवळ जवळ त्यांनी कॉस्ट आमकां पर डे दिलो 16,000 रुपया 16,000 आमचो 5 TPT प्लांट जो कुट्टी खांडेपारचो पळय आसा तेचोय चालू आसा आमचे 2 प्लांट 5 TPT आनी 1.5 आसा टोटल 11.5 कळ्ळें न्ही सो जो आतां वेट वेस्ट जे वयता आमची तें म्हाका दिसता एक 10 टनाचे सुमार हांगसरल्यान वयता कळ्ळें न्ही सो ताका लागून कुट्टी खांडेपारचें हें वेट वेस्ट आहा तें चड आसा आनी आमचो एक कितलो एक 30% भाग 30% सुमार आमची कळ्ळें न्ही अशें करून एक गाडी आमकां दिसाक धाडचीच पडटा कित्याक कुट्टी खांडेपारचो चड आसा वेट वेस्ट सालिगांव जाले सगळ्यांचे बंद केले थंयचे लोकांनी प्रोटेस्ट केलो आनी लोकल MLAनी प्रोटेस्ट केलो आनी सावथाचे सगळ्यांचे बंद केले बोलमुगांवचे बंद केल्या मडगांवचे बंद केल्या फोंडाचे बंद केल्या सगळ्यांचे बंद केल्या पूण आतां कितें जालें की आमी सालिगांव आमची कोण व्हेकल धाडटाले सो आमकां चीक पडटालें आतां काकोला धाडटाले आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना सो काकोला धाडचें पडटा सो थंय धाडपाक सिटीचे मनीसल्यान वचचें पडटा सो थंयचे लोक प्रोटेस्ट करतात सो ते आपली ओन व्हेकल धाडटात ती कंप्लिटली सील्ड पॅक आसा ताका वास येना भायर सो तांणी रेट दिला 232 पर किलोमिटर 232 पर किलोमिटर म्हणजे आमकां 70 किलोमिटर्स पडटा वीच कम टू 16,000 पर ट्रिप गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक गौतमी गांवकार सानिका नागवेकर परतून घेवया एक वेवसायीक विसव
विसावो प्रणयोकार पळया फुडल्यो खबरो. एथलेट एफसीन मेडल एसीक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारयलो. कुंबोडा स्पोर्ट्स क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. 5th कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या फुडल्या फेरयेत वचपाक एथलेट एफसीन सुवात मेळयली. 3-1 अशा गोल फरकांनी मेडल एसीचेर तांणी जैत जोडले. कुडतरीच्या सेंट एलेक्स चर्च खेळामाळारी फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात काय रंगतदार डावपेच. आता हेडला तो खंयचो क्लब? एथलेट एफसी. तुका कितली वर्सां? 13. आनी तू खंय क्लब वयता? ओके. तू फ्युचराक कोण जावपाक सोदता? तुगे आयडल कोण? रोनाल्डो आता गोंया येवपा म्हाका खबर आहा. कोणा लागीं खेळपा तो? ओके. सो तू गेम पळोवपाचो वचपा आहा? ओके. सो एक्सायटेड आहा तू? ओके गुड. आता म्हाका सांग, फुटबॉलर जावपा मुखार तुवें कितें कितें करपा जाय? ट्रेनिंग, प्रॅक्टिस आनी धांवपाक जाय. स्टॅमिना वाडोवपाक जाय आनी प्रॅक्टिस वचून म्हजी स्किल्स वाडोवपाक जाय. आता एफसी गोवा आनी अल नसारान थंय रोनाल्डो येवपाचो आहा. थंय कितें मॅसेज दिवपाचो आहा तू एफसी गोवाक अल नसाराक? कोणा ऑल द बेस्ट म्हणटलो तू? एफसी गोवा ऑल द बेस्ट म्हणटलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक. बंगालाच्या उपसागरात उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला, जो सध्या दक्षिण दर्यादेगेवयल्या ओडिसाचेर आसा. फुडल्या 24 वरांत हो अस्तंते वटेन वचपाची शक्यताय आसा. येल्लो अलर्ट 1 ऑक्टोबर मेरेन सक्रीय उरतलो. 28 सप्टेंबरा सावन राज्यातल्या चडशा वाठारांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडटलो. अचकीत वराक 50 किलोमीटर मेरेन वारे येवंक शकता. ताका लागून खवदळिल्ल्या दर्या खातीर शिटकावणी दिला. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वादळी हवामानाची शक्यताय आशिल्ल्यान 1 ऑक्टोबर मेरेन दर्यांत वचचो न्हय असो सल्लो हवामान खात्यान नुस्तेमारांक दिला. खर पावसाक लागून सकयल्या वाठारांनी तात्पुरतो हुंवार येवंक शकता. येरादारीची कोयंडी जावंक शकता. लोकांक गरजे भायर प्रवास करचो न्हय. उटंगराच्या पावसा वेळार घरात रावचे आनी अधिकृत मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो सल्लो दिला. देखून गोंयांत पावसाळ्याचो निमाणो पावंडो आशिल्ल्यान जतनाय घेवप गरजेचें आसा. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक येल्लो अलर्ट. उटंगराचो पावसाक मेळटलो खर वाऱ्याचो सांगात. आयतारचे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.